3 जानेवारी 2017 रोजी पक्ष रजिस्ट्रेशनाच्यो सगळ्यो फॉर्मॅलिटी ज्यो आसा त्यो कंप्लीट केल्यो आणि त्याच दिसा आमी पक्षा खातीर चिन्ह जे जाय त्या चिन्हा खातीर आमी निर्वाचन आयोग दिल्ली कडेन अर्ज केलो। आमी प्राधान्य क्रमान 10 सिंबॉल जे आसा 10 चिन्ह जी आसा ती सादर केल्ली आणि म्हटलेलें की ब्लॅक बोर्डाक आमी तेका प्रेफरन्स दिल्लो, प्राधान्यक्रम दिल्लो। दिल्ली निर्वाचन आयोगांतल्या ऑफिसांतल्यान आमकां फोन आयलो आणि आमकां कळयलें की आमचो पक्ष जो आसा गोवा सुरक्षा मंच जो आसा तो रजिस्टर्ड जाल्लो आसा आणि आमच्या अपेक्षा प्रमाणे ब्लॅक बोर्ड हें चिन्ह जें आसा तें गोवा सुरक्षा मंचाक फावो जाला। आमी टोटल 4 उमेदवार ऑलरेडी डिक्लेअर केल्ले आसा। येता त्या 9 तारखेक आमचे 3 आनी उमेदवार डिक्लेअर जातले। 4 3 7 जाले। 2 मतदारसंघांनी आमची स्ट्रॅटेजी जी आहा ती ठरपाची आसा। उमेदवार दवरप काय सपोर्ट करप हें आमची स्ट्रॅटेजी ठरपाची आसा। अशे 9 मतदारसंघांनी आमी युतीच्या तर्फे हे आमच्या वाट्याक 9 मतदारसंघ येयल्या, तातूंत आमी निवडणूक लढटात। डिचोलीच्या बाबतीन युती धर्म सांबाळपाच्या दृश्टीन आमकां थंय आमी जो डिक्लेअर केल्लो प्रजा पार्टीचे उमेदवार पांडुरंग रावत हांकां आमी विनंती केल्या की तेंच्यांनी हो एडजस्टमेंट करचो आणि दुसरो मतदारसंघान आमच्या वाट्याक गोवा सुरक्षा मंचाच्या वाट्याक येयल्लो खंयचो स्पॅर आसलेल्या मतदारसंघान तेंच्यांनी उबे रावचे। आमी नक्की ते निवडून येवपा खातीर सगळे प्रयत्न जे आसा ते करतले। म्हाज्या मते अशें कांय ना, कारण ढवळीकर बाबान स्पश्ट सांगलेलें आसा मोगोचे जितले म्हणून थंयसले सिनियर ज्युनियर कार्यकर्ते जे आसा ते पूर्णपणे आमचे उमेदवार मयेचे गोवा सुरक्षा मंचाचे प्रोफेसर आत्माराम गांवकरा वटेन रावतले आणि हो आमी हे जे आसा मतदारसंघ तो नक्की निवडून हाडटा, त्या बद्दल कांय म्हाका दुबाव ना।